सत्तरीच्या म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान काजरदाट आनी बंदीरवाडा हे दोन गावांत वचपी हो तांबडो रस्तो कुमठोळ मेरेन बरो चकचकीत हॉडमिक्स रस्तो आसा, मात फुडें हो असो 4 किलोमीटर ह्या रानांतल्यान न्हंय व्हाळ दोन अर्दवट बांदिल्ले पूल काडले उपरांत काजरदाट पावतात आनी उपरांत आनीक 3 किलोमिटरांचेर बंदीरवाडा। पळयात 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरींक व्हाळांतल्यान खड्ड्यांतल्यान कशी वाट काडीत वचचें पडटा तें। दोनूय गावांत मेळून 40 घरां आसात आनी सुमार 350 लोक वस्ती। लोकांच्या नशिबांत धड रस्तो ना, लायट आनी उदकूय बेभरवशाचें। हे पळयात वाळपय बाजाराक गेल्ले लोक, जाणटे, शाळेची भुरगीं दनपारच्या कडार कशी घश्टे काडीत येतात ती। इस्कॉलाची भुरगीं पर आनी लोक सोयऱ्या तांकां त्रास जाता, सगळ्यांक त्रास जाता रस्त्या बद्दल। कोण येवपाक सो पळयना हांगा रस्तो असो म्हणून। आतां ह्या लोकांनी सांगपाचें रस्तो एक जावन हांगा रस्तो जाल्यार कमी आमकां बरें पडटलें न्हू। मागीर कितें आमी बारीकपणाचे आमचे आतां कितें करतले जालें आतां रस्तो करून दिया म्हटल्यार कोण आयकना न्हू। कितके वर्सां जावं तुमकां त्रास असो हांगा रस्तो बिना? आमी आतां जल्माक आसल्यापासून चलतच येता। आनी बस खंय घुमटळी आमकां बस खंय शाळेची भुरगीं सुद्दां चलतच वयता। इलेक्शनाच्या वेळार प्रत्येक जाण मतां मागपाक येता, मात मागीर कोण ना। वर्सान वर इलेक्शन येयलें न्हू जाल्यार सगळे येताना रस्तो करता म्हूण सांगता आमकां न्हू। आनी आमी तांकां सांगता हे आतां वोट लागीं पावलें न्हू जाल्यार ते आमच्या घरा कडेन येता गाडये घेवन, मागीर येयना। पाण्याचो प्रॉब्लेम जाता, कित्याक पाणी आमकां हे केला न्हू पूण तें पाणी आमकां पावना। मेन म्हणजे चलान आमचो रोडच जावंक जाय न्हू। चलोन आतां तेमी आतां कुमठोळसून हांगा चलोन येवचें पडटा आनी सदांच जाणटेपणी आमी सदांच चलोन येवंक शकना। म्हाका जाल्यार 10 कडेन तरी बसता न्ही वाटेक। आनी कसल्यो अडचणी हे पयलीं आमचो मेन तो रस्तोच जावंक जाय न्हू आनी उदक आमी सरकाराक सांगल्यार करुया म्हणटा। ही बंदीरवाड्यावेली बाय ती भाजी आनी हेर गांवठी फळ फळावळ घेवन वाळपय बाजारांत विकपाक बसता। ती म्हणटा रस्तो नाशिल्ल्यान बरेच हाल जातात, बसी ना, तांकां हे अशें न्हंय व्हाळ पार करून 5-5 किलोमीटर चलोन कुमठोळच्यान घरा येवचें पडटा। काजरदाट आनी बंदीरवाडा दोनूय कडेन लायटीच्योय कटकटी। राजकीय फुडाऱ्यांचे आमकां पयशे नाका, फकत तांच्यांनी रस्तो लायट सारकी दिवची म्हूण लोकांची मागणी। लायट सिंगल फेज ती पेटना। 3 घरां आसतना लायट केल्ली, तेज्या उपरांत 30 घरां जाली। 3 घरांची लायट 30 घरां कशी पावतली? पावत ना। इलेक्शनाक पयशे वाडटात ते सुद्दां आमकां एक रुपय नाका, पूण आमकां फक्त जाय ती लायट, रस्तो आनी पाणी। शारांत शाळेच्या भुरग्यांक हॉडमिक्स रस्ते, हाड व्हर करपाक खास बसी अश्यो सगळ्यो वेवस्था असतात, मात हे भुरग्यांक ना धड रस्तो ना धड बसी। ही भुरगीं फांतोडेर 4:30 शाळेक वचपाक म्हूण उठतात। रस्तो आमकां फर्स्ट प्रॉब्लेम आनी आमी सांजचो एक सपोज आमकां जर क्लास आसलो न्ही जाल्यार 7 पावता आमी आनी वांगड कोणूच नासता, एकटे अशें। कारण थोडी 10थान थोडी 12थान अशें आसा आनी आमचो ग्रूप आसूं ना, थोडी म्हणजे सगळे एकाच हेतूर अशें। आनी सांजचो सपोज आमी दनपारचे आसले जाल्यार 3:30 अशें। आनी पावसाच्या दिसान वाटेक पूल बी ना आनी आमकां म्हणजे खूब प्रॉब्लेम जाता असो, कारण सकाळचें वचपाक आमकां गाडी वचना न्हू थंयसून, तेज्या खातीर। सेकेंड ती इंटरनेट आमकां म्हणजे कितें स्कुलाचें जाय आसलें जाल्यार आमकां रेंज ना थंय। हय तशें। आनी एक बस चुकली जाल्यार डायरेक्ट सांजची मागीर 6:30 अशी, दनपारची सुद्दां एक स्कुलासून एक बस चुकलेले अशें आसता, आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। बरें, तुमी आतां सकाळीं कितल्यांक उठता तर शाळेक वचपाक? 5:30 अशें, 5, 4:30 अशें। बरें, आनी मागीर भायर हांगासून पावणे संक आनी कितले चलत वयता तुमी? 1 वर सारखे। कितले किलोमीटर? 4:30। आमी आतां 10th स्टँडर्ड स्टुडंट आनी आमकां मात्तूय स्टडी करपाक टायम मेळना, कारण आमी येतना वयतना टायर्ड जाता सारके। 7 सुमार घरा कडेन पावता आनी मागीर केन्ना केन्ना लायट नासता आनी सारकें जाम जालेलें आसता आनी स्टडी करपाक टायमूच मेळना। आतां हांगासर सगळे जंगलान कशें न्हू आनी लायट नसले जाल्यार आतां शहरान कितें एक फोन लायतकणे रोखडे जाता, पूण हांगासून कोण तितले केअर घेवपाक पळयना, प्रॉब्लेम जाता न्हू। हय तेच पावसाच्या दिसांनी चड प्रॉब्लेम जाता। राज्यात भलायकेच्यो एक नवनव्यो आधुनीक तंत्रज्ञान हाडपाच्यो घोशणा करपी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेच हे मतदार।
मात रस्तो नाशिल्ल्यान थंय 108 ॲम्ब्युलन्स सुद्दां वचना. 108 पावंक नाशिल्ल्यान पेशंटांक उखलून व्हरतना गांवांतल्या 4-5 जाणांक वाटेर मरण आयला. आधुनिकतेच्यो गजाली करपी भलायकी मंत्र्याक ही परिस्थिती दिसना. आमचे चडशे असे केसीस आसा ते अर्द्याक पावून डेथ जालेले. प्रेग्नेंसी अशी एक आसा, परत हार्ट अटॅक जालेले अर्द्याकच डेथ जालेले अशे खूप केसी जालेले आसा रस्त्या खातीरच. मनशाक आमकां चलोन वचपा जायना, ते बरें नासल्या मनशाक कशें व्हरपाचें. मागीर तुमी आतां 108 बी हांगा येना? ना 108 येना हांगा. आमचे प्रेग्नंट बायलो बी आसता खंय वाळपय वयचें पडटा आमकां सगळ्याक. चलत हांगासून भुरग्याक पोलियो आसता न्हू ते सुद्दां आमी चलत वयचें पडटा वाळपय. एकटेच. आनी ह्या वाटेन न्हू जनावर खूब भोंवता. 108 गाडी केली जाल्यार ते कुमटळे हाड म्हणटात. गिमात हांगा येतात, पावसांत हांगा येना. मागीर कुमटळी पर्यंत कसो व्हरचलो तेका? ही आसा वाळपयच्या म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्या काजरेदाट आनी बंदीरवाडा गांवच्या लोकांची अवस्था. रानवटी जनावरांचो उपद्रव, जमीन मालकीचो प्रस्न अश्यो तांच्यो आनीकूय समस्या आसात. मात तांकां उदक, लायट, रस्तो ह्यो मुळाव्यो गरजोय मेळपाचो अधिकार ना काय कितें? मतदाना वेळार मतां मागपाक वचप ही एक गजाल मात थळावे फुडारी न चुकता करतात. ह्या अशा सगळ्या परिस्थितीन हे लोक जे आसा ते हांगासर दीस काडटा. एका वटेन आमी म्हणटा की गोंय हें प्रगत राज्य जालां, सगळ्यो सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें येयल्लें आसा. पूण असल्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी जर वचत आनी थंयसरल्या लोकांच्यो समस्या पळयत जाल्यार खरेंच मनान एक प्रश्न निर्माण जाता, तो म्हणजे आमचें गोंय जें आसा हें खरेंच प्रगत जालां काय कितें? स्टुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ लेणे.